आमी हेरा सारकेच काम करतात. आमकां 7वें वेतन आयोग लागू करचे. तशेंच फाटलीं कितलींशींच वर्सां आमी कंत्राटाचेर आसात. आमकां रेग्युलरायज करचे म्हूण मागणी घेवन भौशीक बांदकाम खात्याच्या कामगारांनी मुखेल अभियंत्याच्या कार्यालया भायर धरणे धरले. RDX गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार. आम्ही PWD लेबर सोसायटीचे कामगार आणि हे कामगारांक आमच्या जवळ 25 वर्सां क्रॉस जाल्लेली आसा. सोसायटी गिट्सा स्थापन जाल्या 2003 स्थापन जाल्या डिसेंबर 1 आणि आयज ह्या सोसायटीक आमच्या बरोबर आज 20 वर्सां जातात. 20 वर्सां जातात. पण आम्ही कामगार त्याच्या पयलीं कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टमीचेर त्याच्या पयलीं 7-8 वर्सां आशिल्ले. म्हणजे जवळ 25 वर्सां क्रॉस केल्ले कामगार हांगा आसात. थोडे रिटायर जावपाक लागल्यात. पण हे कामगार एसेन्शियल सर्विसेन म्हणजे उदक सप्लाय करप लोकांका, सिवरेजीन काम करप, बिल्डिंग सेक्शनान काम करप आणि प्लस आमचे रोड्सान काम करप, असे बरेचसे कामगार आमचे इतली वर्सां काम सर्व्हिस लोकांक सर्व्हिस दितात. 24/7 अशी सर्व्हिस दितात. पण हे कामगार अजूनही कोणूच कन्फर्म ना. आम्ही मागतात की जे कन्फर्म कामगार असतात त्यांना जो पगार मेळटा तो पगार तुम्ही आमकां लागू करा. कारण तेच काम करतात, आम्ही तेच काम करतात. आमकां गेली 25 वर्सां अजून न्याय मेळोंक ना. आम्ही प्रत्येक फावटी ह्या हेड ऑफिसाच्या फुड्यान, आम्ही गव्हर्नमेंटाच्या फुड्यान आम्ही कितलेशे स्ट्रायक केले, कितलेशे मोर्चा केले, कितलेशे धरणा केले. इवन आम्ही 100 दिवसाचा धरणा पासून केलेला असा. पण आमकां अजून पर्यंत ह्या कामगारांक न्याय मेळ्ळो ना. हे कामगार आमच्या अजून न्यायाच्या प्रतीक्षेन आसात. कितले वर्सां आम्ही न्याय मागपाचो, कितले वर्सां सरकारांकडे सरकार बदलत गेले, पण आमकां न्याय दिवपाक एकूय सरकार फुडें आयिल्लें ना. हे कामगार गोंयचे जावन आसात, गोंयच्या लोकांच्या हिताचे काम करतात आणि तरी आसतना ह्या कामगारांक आयज पर्यंत न्याय कित्याक ना. 7th पे कमिशन सगळ्या कामगारांक लागू जालात, आमकां लागू जावंक ना. परतूनय तेंच्यांनी आतां रिक्रुटमेंट स्टार्ट केला. सोसायटीन वर्कर्स घेवपाचें स्टार्ट केला. आमी कितें म्हणटात, घेयात पण आमकां न्याय दियात. आमकां 25 वर्सां क्रॉस जाल्यात आणि आता आमी रिटायरमेंटाक पावल्यात. आमकां न्याय केन्ना मेळटलो. आमी तुमच्या पत्रकाराच्या माध्यमातून आमी अख्ख्या गोंयच्या जनतेक सांगूंक सोदतात, अख्ख्या जे गोंयच्या हिताचे लोक आसात तांकां सांगूंक सोदतात की 25 वर्सां सर्व्हीस जावनय ह्या कामगारांक जर न्याय मेळना तर ह्या कामगारांक न्याय कोण दितलो. ह्या न्याया खातीर ह्या कामगारांक न्याय मेळपाक जाय म्हणून सगळ्यांनी आज गोंयच्या सगळ्या लोकांनी आवाज उठोवपाची गरज आसा. कारण हे गोंयचे भूमिपुत्र आसात, हे गोंयच्या मातीन काम करणारे लोक आसात, गोंयच्या लोकांक 24 वरां सर्व्हीस दिवपी लोक आसात. तांकां न्याय जर मेळचो ना तर न्याय कोणाक मेळटलो. हांव हे सरकारा कडेन मागतात की तुम्ही जाय ते हिताचे पब्लिकाच्या हिताचे गोष्टी करतात, पण ह्या कामगारांच्या बाबतीत तुमच्या कडल्यान केन्नाच आमकां न्याय मेळ्ळो ना. हांव मागता तुमच्या कडेन की तुम्ही हो जाता तितलो बेगीन ह्या कामगारांक न्याय दिवचो आणि ह्या कामगारांक रेग्युलर करचे. रेग्युलर तुमच्याकडे सध्या जर जायना जाल्यार 7th पे तुम्ही लागू करात. इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क असे आम्ही कितलेशे त्यांच्याकडे ऑप्शन दवरले आसात, ते तुम्ही लागू करचे. डेडलाईन बीन दिता कितें ना. आम्ही ऑलरेडी आम्ही खूप फावटी सांगला. आम्ही जाय ते फावटी आम्ही अपॉइंटमेंट मागल्यात, चीफ इंजिनियर अपॉइंटमेंट मागल्यात, मिनिस्टराकडे मागला, अपॉइंटमेंट मेळना. म्हणून ना विलाजा खातीर आयज आमकां आमच्या ऑफिसा फुडें आमकां प्रोटेस्टाक बसचें पडलें. आमी हय आज टोकन करतले आमी आणि त्याच्यानंतर आमी डिसिजन घेतलें की याच्या नंतर आमी फुडें कितें करचें. आयज आमचे प्रतिनिधी तत्वाचेर आमी हांगा थोडे आयिल्ले आसात. जर आमकां फुडें जर कितें करपाचें आसा, टोकन स्ट्रायक जर फुडें आमकां आवडे जर आमकां फुडें जर कितें करपाचें आसा जाल्यार आमी आमची कमिटी आमचे जे जमले आसात ते आमी हेच्या फुडें निर्णय घेतले आणि मागीर सांगतले आमी कितें ते.